येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. नावेली जंक्शनाची पुलीस निरीक्षकान केली पळवणी. तेणी मानून घेतले रातच्या वेळारच रस्त्याची कामां केल्यार बरी. इश्कोलां सुरू जावच्या आदी मात घालत जाग्यार. पियाक दिवचो पडलो जतनायेचो सल्लो. पहिलो प्रधानमंत्री आणि आधुनिक भारताचो शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरूची देशभर मनयली पुण्यतीथ. गोंय प्रदेश काँग्रेसीने जागयल्यो पंडितजींच्यो यादी. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेलचे जंक्शन आधीच ट्रॅफिकाची गचमुड्डेक लागून बरेच फामाद. आता या जंक्शनार रस्त्याच्या कामाक लागून येरादारी मोठ्या प्रमाणात आडखून पडटा, जाका लागून मडगांवचो पीआय गौतम साळुंकेन पळवणी केली आणि हे काम रातचेच करचे, ते बी इश्कोला सुरू जावचे आदी असो सादुरतेचो त्यांनी सल्लोय दिलो. पळयत रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज मुरगूडचो जो ट्रॅफिक पीआय आसा गौतम साळुंके हेणे आपल्या स्टाफाक घेवन आज इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा ह्या नावेलीच्या जंक्शनाचेर. आनीक इन्स्पेक्शन हेच्या खातीर केला की आतां येत्या विकाक स्कूल कॉमेर्स जावपाचें आसा आनी स्कूल जर कॉमेर्स जालें जाल्यार हांगा ट्रॅफिक मॅनेज करपाक जावपा ना. कित्याक हो जो रोड आसा हो आतां कॉन्क्रिटा करतात, कित्याक एवरी डे हांगा फुट्टालो आनी हो कॉन्क्रिटाक केल्ले कारणान हांगा काम चालू आसा आनी हो ट्रॅफिक हांगा हेवी व्हेकल्स बंपर येतात आनी हांगा दुसरो रोड ऑल्टरनेशन ना की हेवी व्हेकल्स आसा ही डायवर्ट करपाक. म्हणून हांगा काम करपाक मातशें स्लो जाता आनी हो मेन रोड आसले कारणान हांगा चडूच त्रास जातात. आतां नेक्स्ट विकाक इस्कॉल आसा आनी पीआयन आज आमचे कडेन उलयला गौतम साळुंके हेणें की तांणी सांगला की आपण तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की ह्या 2-3 दिसां भितर हें काम कंप्लीट कर, ना जाल्यार इस्कॉल कॉमेर्स जाता हें सांबाळूंक जावपा ना. म्हणूनच आमी सांगतात की हें जें काम आसा हें रातीन करचें आनी हांकां डायरेक्शन रातीन करपाचें दिले कडेन आसा. कित्याक दिसान इतलें ट्रॅफिक जाता की हांगा काम करपाक सुद्दां मेळना आनी फाल्यां अशें तशें वायट कितें जालें जाल्यार हांगा तें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जावपा ना. म्हणूनच तेणी आज मागला की बेगीच्या बेगीन हें जें जंक्शनाचें काम चालू आसा हें बेगीच्या बेगीन रातीन करून काम स्टार्ट करचें आनी रातीन कंप्लीट करचें आनी ह्या 2 दिसां भितर काम कंप्लीट करचें म्हणून आज पीआयन सांगले कडेन आसा. कितें सांगला इन्स्ट्रक्शन दिला ते हो जो रस्तो आसा वीच कॅटर्स फ्रॉम मारगांव टुवर्ड्स कुंकोलीम आनी हांगा नावेली सामकें हेवी ट्रॅफिकाचो वॉल्यूम हांगा चड आसता. सो ताका लागून हो ह्या टर्नाचेर एवरी इयर पावसान हो रस्तो फुट्टालो वेर एंड देर वॉज टू मच. सो किलोमिटर प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा तें कॉन्क्रीट घालून घेवन ते पेवर्स बसयता आनी काम चालू आसा. सो आतां इन्स्पेक्शन केलां आमी आनी जे आतां हे आसा कॉन्ट्रॅक्टर तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन म्हळ्यार विदीन 2-3 days कित्याक स्कूल आतां नेक्स्ट वीक तेन्ना सुरू जावपाचें आसा. सो ह्या 2-3 दिसां भितर तें काम हांवें करपाक लायला कंप्लीट. आनीक दिसाचें मातशें ट्रॅफिक आसता तर तांचें मातशें काम स्लो जाता म्हणून रातचें एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा मॅनपावर घालून मशिनरी घालून घेवन तें काम करपाक तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. पण ते व्हड व्हड कंटेनर आसतात तांकां जर डायवर्ट केलें जाल्यार काम करूंक मेळटा असलें ना. हांगा दुसरो अल्टरनेट रोड ना डायवर्शन करपाक आनी आसा ते रोड सामके नॅरो. सो ते डायवर्शन करपाक शकना आमी. सो हें जें काम आसा हें रातचेंच करचें पडटलें आनी बेगीन कर म्हूण सांगला. हय विदीन लास्ट तांकां मंडे म्हणल्यार हें काम करून कंप्लीट करपाक लायलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगांवकार आणि संगीता ओली. शेनवारा पणजेच्या काँग्रेस हाऊसात गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन पंडित जवाहरलाल नेहरूंची पुण्यतीथ मनयली. जवाहरलाल नेहरू हांकां आधुनीक भारताचो जनक मानतात. देशाचे उदरगते खातीर आनी आधुनीक भारता खातीर ताणें केल्ल्या मोलादीक योगदानाच्यो काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी यादी जागयल्यो. शेनवारा पणजेच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात भारताचो पहिलो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूची पुण्यतिथी मनयली. ह्या निमतान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ताचो उगडास करून ताच्यो यादी जागयल्यो. आयकात. आमच्या बाब नेहरून बा इंदिरा गांधीन राजीव गांधीन आमच्या गांवांत देशांत कितें केलां तें सगळ्यांक म्हायती आसा. तेन्ना हांव लोकांक उलो मारता हे जे लोकांक फटोवपाक मुखार सरतात. बाब नेरून कितें केलां तें फाट दवरून आमी आयज कितें करतात तें दाखोवपाक तुमकां सोयेक मेळ्ळो कित्याक आमकां तेन्ना इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. तुमकां सोयेक मेळ्ळो
कित्याक हे फावंडेशन स्ट्रॉंग काँग्रेसान घाल्लें आसा. तुम्ही आता 2-3 माडयो करून दाखयात कित्याक हे तुमचे तरतड जावन आसा. पूण फाटल्यान कितें केल्लें तेजेर तुम्ही शीण करून लोकांक दाखयनाकात, कांय करूंक ना, आमी आयज केला. हे म्हणून आयज हांव देशांत उगडास करून सोदता आमचो पयलो पंतप्रधान जो एक नॉट ओन्ली आमचो देशांत ताका आमी इतलो मानतात, पूण ही वॉज अ विजनरी, वर्ल्ड विजनरी, आनी देखून ताका सबंद जगार मानतात. आयज आमचो दीस उगडास करपाचो. तो म्हाका दिसता ह्या देशाच्या लोकांक आनी ह्या गोंयच्या जनतेन दिशाभूल जावचें न्ही. हांचें काम आसा फक्त लोकांक कशें दिशाभूल करपाचें तें. जे आज कोर मुद्दे आसात, म्हारगाई आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, प्रायस रायज आसूं, गॅस सिलिंडर खंय पावला, हाजेर उलोवपाचें सोडून जे पार्लमेंटान खरें डिस्कशन जावपाक जाय, तो जर खरोखरी जर प्रश्न विचारीत जाल्यार ताचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जाता. म्हाका दिसता आयच्या ह्या दिसा जे आमचे आदले प्रधानमंत्री, देशाचे पहिले प्रधानमंत्री, लॉंगेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हांच्या पुण्यतिथीक आर्गां ओंपपाक आमी आज सगळे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. पावस तेंकला. मांद्रेच्या आमदाराक आणि PWD रस्तो विभागाक आता जाग येयल्या. तुये भोमा आणि चोपड्या आग्रवाडो रस्त्याचे डांबरीकरण करतले, जीत आरोलकारान सांगले. पूण सोलिंग करपाकच 2 म्हयने वयतले अशें मिडियाक जाप दितना पालवी अभियंत्यान सांगले. पळयात. पेडण्याक सतावपी प्रश्नांमदी उदक आणि रस्ते ह्यो 2 गजाली. लोक आंदोलनां केली, पुलीस कागाळी केल्यो, मिडिया मुखार आयले, तरी पेडणेकारांच्या वाट्याक विकास म्हणटात तो येयलो ना. तुये भोमाचो रस्तो धुल्लान भरला, इतलो तेंप कोणें पळयलेच ना. आता आमदारान येवन सांगले डांबरीकरण करता म्हण, पूण पावसात काम केलें आणि तेका लागून कोणाक अपघात जालो जाल्यार ताची जबाबदारी घेवपाक PWD तयार ना. आदी आयकात आमदाराचे मे म्हयन्यांतले आश्वासन. कंप्लीट केल्लो आनी आयज आमी इनॉग्रेटीव आमचे नाल फोडून सुरवातूय केली. मागता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक की जाता ते बेगीन जो ह्यो तुया भोमातलो जो रोड आहा जो सारकोच डॅमेज आहा तो इमिजिएटली बेगीनात सोलिंग करून रोलर भोडोन तेचेर जाता तितले शॉर्ट डिस्टन्साचेर डांबर तेणी पावसा पयलीं इतके हेचेर घालचे. टोटल कॉस्ट हेचो आसा तो 3.76 crores. ह्यो टोटल आमच्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी सोणियांतल्यान तुया आमच्या IDC मेरेन ह्यो रोड एंटायर टेंडर घेतलेलो आहा. आनी सगळ्या ग्रामस्थ हांगासर तुया गांवचे जेंकां इतके दीस त्रास जाले, म्हाका खबर आहा धूळ एक्सिडंट खूब जाताले. सो आयज आमी तेंच्यांनी कॉपरेट केला म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी हे बेगिनात बेगीन इंजिनियरांक PWDचे आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक बेगिनात बेगीन हे रोड सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक रिक्वेस्ट करता देवळा कडेन. आनी हे जे अंडर केबलिंग जाला तेचे जे रिपेरिंग ऑफ रोड्स जे आहा ते आयज आमी नाल फोडून सुरवात केल्ली आसा. हे टोटल कॉस्ट आहा 4.71 crores. आनी तो हॉस्पिटला कडल्यान पारशे आगरवाडे चोपडे हे मेरेन ह्यो फूल स्ट्रेच आहा. आनी टोटल कामूय आयच्यान सुरवात जातले. कॉन्ट्रॅक्टर रिक्वेस्ट करता कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितक्या बेगीन हे सुरवात करचे, कित्याक स्पेशली पारशे गांवांत देवळा कडेन खुबशे लोकांक त्रास जाला, धूळ सोयशी पडली. अंडर केबलिंग जावन कितलोसो टायम ह्यो पेंडींग उरलेले आनी विदीन शॉर्ट टेंडराचेर ह्यो प्रोसेस केल्लो आसा. सो मागता पंचायत मंडळ कडेन आनी तशेंच स्थानीक आहात तेंचे कडेन की कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जे हे काम आसा ते टायम टू टायम फुड्यान रावन करून घेवचे. मेन रोड सांडून भितरले जे रोड आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरान जेची गटारां आसा ती मातशी उसपवपाची, कारण ते आतां खरी गरज आहा पावसाच्या उदकान ती टुमो शकता. त्या खातीर ही कॉन्ट्रॅक्टरान मातशें तेचेर लक्ष दिवन आमी सहकार्य करतलीच, आमची पंचायत आसतलीच बरोबर, तरी सुद्दां हे कॉन्ट्रॅक्टरान हेचेर लक्ष दिवचें. आनी आयज सगळे म्हाजे गांवकार जमल्या बद्दल आनी आयज आमकां आमदार साहेबान हे सगळी म्हायती दिल्ली आसा. आनी आयज आमच्या पारशे गांवाचो हो विकास असोच आमदार साहेबान करून घेवचो. इतलो तेंप धुल्लात काडचो पडलो हे विशयी दिलगिरी उक्तायत आमदारान रस्तो बेगोबेग करतले अशें उतर दिले. पूण पत्रकारांनी असिस्टंट इंजिनियराक खोलायन प्रश्न विचारले तेन्ना तो नाल्ल आनी डांबर करत रावलो. आयकात सरकारी जबाबदार अधिकाऱ्याच्यो जापो. दिल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फूल अर्दो रस्तो खणपाक काय आनी कशें
ना खंय खंय शोल्डर आहा पळय ते शोल्डराचेरूच वयतले आनी शोल्डर ना थंय तेंच्यांनी रस्तो कट केला. हय ताजे रस्तो आमी- तरी उरला, शिल्लक उरला रस्तो. ना ह्या स्ट्रेचाक जे 4.5 किलोमीटर जो स्ट्रेच आसा हांगा तेंच्यांनी वॉटर सप्लायनूय लायन घातलेले आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबलूय घातला. सो तेंच्यांनी दोगांयनी एकेच सायडीन घातला म्हणून ते एकाच तेजेर घालपाक मेळना म्हणून तेंच्यांनी मातसो व्हडलो हे केला. असो खणपाक मेळटा अर्दो रस्तो कंप्लीट. कट करपाक परमिशन तशें दिल्ले तुमचे कडेन आहा ते परमिशन काय रस्तो सायटीन परमिशन कंडिशन तशें घातलेले आसता. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर परमिशन दिता एनओसी. हय मागीर तुमचो लक्ष नाका तेचेर पळोवपाक रस्ते लक्ष खणटाना. आमचं आसा पण कित्याक शोल्डरूच ना आणि सपोज युटिलिटीज आहा अदर जाल्यार ताका घालपाक मेळना न्हू. ताका इतलो कित्याक खणूंक जाय? ना तेजे आमी प्रोविजन केल्ले आसा न्हू रिस्टेटमेंटाचे. केव्हा करतले? लोक मेल्या उपरांत हे ते आता चालू रस्त्यार. आहा आता करतले आमी. आता कितें केला? कामाचो कितें केला? शुभारंभ केला काय फक्त नाल फोडला? ना नाल म्हटल्यार कितें आमी फाल्यांच्यान काम स्टार्ट करता. फाल्यांच्यान म्हणजे आज कसलो तर शुभारंभ? आज कसलो शुभारंभ केला तर? स्टार्ट केला म्हणजे कितें? काम शुभारंभ करूंक जाय न्हू, काम सुरू करूंक जाय न्हू. केवळ नाल फोडून कितें करता? मटेरियल काय मटेरियल तुझे ना, डांबर खंय आहा तुझे? आता येतले की म्हणजे केव्हा येतले? येतले आता येतले मटेरियल घालतलो ताका सांगला हांवें. केव्हा काम सुरू? केव्हा सोंपयतलो हो काम? केन्ना सोंपयतलो अशें ना. कित्याक आहा ट्रेंचाचें काम आहा पळय तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 1.5 मीटर डीप मारलो आसा ट्रेंच तो. तेजे आमी प्रोविजन 2 लेयर घेतलेले आसा. एक लेयर आता पावसान करतले, बसल्या उपरांत परत आनी एक लेयर करतले आनी दिवाळे कडेन आमी इमिजिएटली फुल ग्राउंड करतले. आणि रस्त्याक समज पावस पडलो जाल्यार हे काम उरतले पावसान काय? ना पावसान काम चालूच आसतलें आनी एक्चुअली ते पावसानूच काम बरें जातलें. कित्याक हे आता ऑलरेडी माती आहा पळय ती मातशी बसोंक जाय एक्चुअली. फुल जबाबदारी घेता तू मागीर अपघात बी जाल्यार जबाबदारी म्हटल्यार वेरेवर जबाबदारी सपोज सोलिंग केलेले सपोज बसले जाल्यार आमी आनी थंय लेवल इमिजिएटली करतले. पूण कितें अपघात जाल्यार तू जबाबदारी घेता पावसान जर काम सुरू केलें जाल्यार? अपघात म्हणून रोडा खातीर आमी जे कितें सेफ्टी मेजर्स आहा ते घेतलेत न्हू आनी जातलेत न्हू. आनी तांचे हेतून एक्सिडेंट जालो तेका हांव कितें करूं शकता जबाबदार? तू पूण जबाबदारी तुजी न्हू, रस्तो तुजो न्हू. रस्त्याची हांव फुल सेफ्टी घेवन करतलो स्टार्ट करतलो. पावसा पयलीं म्हणजे आता 2 म्हयन्यांनी आमी सोलिंग घालून सोंपयतले. 2 महिन्यांनी पावसानी? हय पावसानूच जातले. सोलिंग घालपाक कितें आहा? सोलिंग पावसानूच जावंक जाय एक्चुअली. तेका उदीक बिदीक मेळोनच ते बसोंक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. संसदेचे नवे इमारतीचे उक्तावण आयतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करपाचो आसा. खरें म्हटल्यार हो मान राष्ट्रपतींक फावो जाता. तांकां हो मान दिवंक नासल्यान निशेध उक्तावपाक काँग्रेसीन कार्यावळीचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें. सुप्रीम कोर्टान तें भायर उडयलां कित्याक सुप्रीम कोर्टान मेदेद आसना. पूण कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे की हेड ऑफ द कंट्री कोण जावन आसा? आमचो प्रेसिडेंट. सो तेन्ना आमी सगली पार्टी म्हणटात हें प्रायम मिनिस्टर काम न्ही, हें प्रेसिडेंटीन इनॉग्रेट करपाचें आनी देखून सगले पार्टींनी चिंतलां की आमी बॉयकॉट करतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी पालिकेचो नगरसेवक जॉन डायसान कोयर नितळ करपाची मोहीम सुरू केल्या. रस्त्या कुशीक तशेंच दारांतल्यान कोयर एकठांय करतात. कांय लोक रस्त्यार बिनधास्त कोयर उडयतात. पूण आपलो कोयर आपली जबाबदारी हे तेंच्या लक्षात येना. रेंटाचेर रावप्यांक घर मालकांनी ही गजाल समजावन सांगपाक जाय. कुंकळी पालिकेच्या नगरसेवकान उलो मारला. पळयात. हो कॉन्सेप्ट आमी केला की नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट. हो आमी एड्युकेशनल कॉन्सेप्ट व्हरून गेलो दाखोवपा की गार्बेज लोक म्हणटा आमी गार्बेज आमगेलें कलेक्शन जायना. गार्बेज कलेक्शन सगळें जाता पूण कितें जाता रस्त्याचे हाडटाय कोणूय गार्बेज फेकताय आनी उडयताय ते कोण? आमचे गांवांनी रेंटेड रुम्सान रावले कित्याक तेंगे कलेक्शन जावपा ना कित्याक बिकॉज ते रेंटेड तेंगेले रेजिस्टर्ड नाय. पूण आमगेले म्युनिसिपल वर्कर्स जाय ते तेंगे घरांत पावनाय. ती लँडलॉर्डान कितें करपाचें तेंकां रजिस्टर करपाचें आनी तेंगे एड्युकेट करपाचें बाबा डस्टबीन यूज कराय डस्टबिनांनी घालाय आनी ती रेडी करा आमगेले भुरगे वतले. दॅट्स द थिंग. हो आमचो कॉन्सेप्ट दाखोवपाक की आमी भायली गार्बेज आदी आमची कम्युनिटी आज क्लीन अप करता. आनी तुमकां कितेंय इश्यू आहा गार्बेज कोण क्लियरन्स येना आमकां फोन कराय आमी मनीस धाडून तुमच्या घराकडे क्लियर करताय. दॅट्स द कॉन्सेप्ट. दॅट्स द थिंग. म्हण लास्ट टायम एक हें घेवपाक केल्लें की रेंटेड जितली कोण रावतात तेणी आपल्याली हें सांगचें म्हणून कितले रूम आसात ते सांगलें धाडलें. आमी म्युनिसिपालिटीक मागलें. म्युनिसिपालिटीन सांगपाचें म्हणल्यार हांवूय म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर रेजोल्युशन कांय ना कांय फुडें वचना. आय कॅनॉट सी एन रे ऑफ होप. कळना तुका? एक होप आसपाचो मुखार बाबा घालतले एक प्लॅन आसपाचो. देर इज नो प्लॅन इन प्लेस. वी आर आवर म्युनिसिपालिटी इज लायक अ नेविगेशन विदाउट अ नेविगेटर.
देर इज नो नेविगेटर टू गायड अस. म्हाका हेजे मुखार कितें करपाचें अशेंच उरतलें? उरपाना आनी तुका 15 दिसांनी क्लियर मेसेज मेळटली. देर वील बी क्लियर मेसेज. Just wait and watch. Initiative to start a garbage cleaning campaign. This is definitely not political, and we request everybody to come and join us, at least to clean the garbage. This is our place, our planet, our country, our ward, our village. So let us keep it clean. What message you want to give to other people? We are responsible for our garbage, irrespectively whoever is creating it. We should clean our own garbage and stop other people from littering the village at least. Because with a lot of global warming, lot of pollution happening throughout the world, it is high time we do damage control. This is one small step of damage control, and I am very happy John Babe started this. ब्लॅक स्पॉट म्हणल्यार आतां आमी म्युनिसिपालिटी सुपरवायझर आमचे लेबर सगळ्यांनी वयता घरघरांनी वयता आनी सगळ्याक आमचे कुकळेक हावस टू हावस आमचे स्टाफ लेबर्स बी काडून वयता. पूण थोडे कडेन ब्लॅक स्पॉट उरता. पेपराचेर बी येयला तर मिडिया बी लास्ट टायम बी हें जाल्लें की वयत थंय ब्लॅक स्पॉट आसा ते ब्लॅक स्पॉट गोटन पांजरकणी मुरिडा अशें करून दाखयल्ले आशिल्ले ते आमी सर्वे करूंक गेल्यार आमगे हावस टू हावस वयता सगळे वयता. म्हाका दिसता ते पंचायत एरियेंतल्यान बी कोण येता ते ओडून वयता. डे टायम आमी आसता नायट टायम वयता की आमकां कशें पळयताले आसतात. पंचायत एरियेचो गार्बेज तुमकां पंचायत अशें म्हणना कितें आसता आमी आमचे काडटा म्युनिसिपालिटीन. ब्लॅक स्पॉटार ब्लॅक स्पॉटाचेर आमगे सगळी काडटा हावस टू हावस वयता सगळ्या वयता आमचे. पूण ते खंयच्यान उडयत ते आमी नायट टायम सुरू उडयता आमकां कळना न्ही ते रातचे उडयत ते. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर ऑल्सो. आमची जाता आमी आमची काम करता. आतां आमी सुद्दां आतां एज अ सुपरवायझर आनी म्हाका एक ड्रायव्हिंग म्हणून हे दिल्ली आसा ऑर्डर कित्याक मदीं ड्रायव्हर नाल्यार हांव वयता. आमी दोनी काम करता. आमी आमचें काम करीत आसता. म्हणून लास्ट दीस आसता आमचें गोंय तें क्लीन गोवा ग्रीन गोवा दवरपा जाय ते लोकांक दिसना. कितें करता रात जाली उडयता खंय काडून ते आमची म्युनिसिपालिटी सकाळची येता तांकां दिवपा जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. काल राती कांय वाठारांनी पावसान हजेरी लायली. आयज आनी फाल्यां वातावरण सुकें उरतलें, पूण 29 आनी 30 तारखेक पावस झडू येता. तापमान 35 आनी 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतलें. फुडले 3-4 दीस अशेंच वयतले. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.